papa naka naka na kurana papa nan shishe le re 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 re. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Let's all close eyes. बापा तुका अर्घा आनी वाखाणी दिता दिनवासता दोनया ह्या आयच्या शिकोवणे पासत जी तुवें आमकां शिकोवन जायते बरे भाशेन शिकयलां जे देणे तुवें आमकां फावो केलां पवित्र आत्म्या उदेशी हे देण्याचे आमी कशे भाशेन उजार करचो आनी हे देणे जेन्ना आमी उलयता जो गिफ्ट हे देणे तुवें आमकां फुकट देणे पवित्र आत्म्या उदेशी दिलां हे देणे जेन्ना आमी उजार करता ह्या भाशेन जेन्ना आमी बापा तुज्या सांगाता जेन्ना आमी उलयता ह्या देण्याचो आमकां कितल्या वाटांनी आमकां एक फायदो तुवें केलाय आमच्या बरेपणाक हे देणे तुवें आमकां दिलाय ह्याचो अणभव आनी हाजी शिकवण तुवें आमकां बरे भाशेन शिकयल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता दिनवासता हांव तुका जेजू तुवें आमचें बरें चिंतलें ताका लागून तुवें म्हटलें हांव वयता बापाशी आनी धाडटा तुमकां एक शाराती आनी जो शाराती तुवें धाडलोय त्या शारात्या सांगाता तुवें आमकां एक देणें धाडलें तें जावन आसा एक जिबेचें मागणें जें दर एका भावार्थ्यान हें मागणें आमी उलोवचें ही भास आमी उलोवची आनी ही भास आमच्या बापाक सोजमता आनी जायते जे लिपलोले जे गूट आहा बाबा तुज्या बरयलेल्या उतरान हे सगळे गूट तुवें आमच्या काळजान आमच्या ओतम्यान तुवें आमकां उक्तें केलाय उगडापें केलाय रिवील केलाय हें सगळें तुजें जें लिपलेलें जें सिक्रेट आहा हें सगळें तुवें आमकां रिवील केलां म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता आनी जे भाशेन एक भावार्थ तुवें आमच्या काळजान उपजयला जो उत्पन्न करून हाडला आमच्या काळजान जो भावार्थ आमच्या काळजान तुवें आमकां दिलाय तुज्या उतरा प्रमाणे ह्या भावार्थान आमी हें सोत मानपाक हें जें उतर तुजें म्हणटा जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे देवून येतलो आनी आयलो तेन्ना आमी जिबेचें देणें जें मागणें जी भास बापाची आनी एका भावार्थ्याच्या मदें जी आसा जी तुवें आमकां फावो केल्याय आनी आमी सदां काल ह्या भाशेचो दर एक घडयेक आमच्या जिवितान आमी उपयोग करचो आनी आमी सदांच ते भाशे उद्देशी आमी तुका कनेक्टेड रावंक तुवें आमकां हो सोयक दिला जे देणें दिलां म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता ही शिकवण आमी सुरू करच्या आदीं बापा आमी जायते आमचे आवंडे आसा जेजू पूण तूं जाणाय कितें आमकां बरें आनी कितें आमकां सारकें न्हू जें कितें आमकां बरें तेंच आमकां सोजमणी तुज्या उतरांतल्यान तूं आमकां दी आनी बरें तेंच तुज्या उतरान आसा जें तोच फळ आनी तेंच जें आमी जे बेनिफीट आहा तुज्या उतरांतल्यान जें बरेंपण आहा तुज्या उतरांतल्यान जो एक फायदो आमकां आहा जें बरेंपण आहा जी कृपा आहा जो मोग आहा जे गुडनस आहा कायंडनस आहा हें सगलें आमच्या काळजान तुवें नव्यान घडोवन हाडलां म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता पवित्र आत्म्या तूं सांबाळून घे ही शिकवण आनी तूंच आमच्या तोंडांतल्यान जे भाशेन आयज आमी पळयलां पावलू कसो म्हणटालो की हांव म्हज्या गिन्यानान न्हय पूण पवित्र आत्म्याच्या गिन्यानान तुमचे कडेन उलयलो आनी जायतीं अजापां घडलीं जायते आपणें डेमॉन्स्ट्रेशन केलें म्हणटा पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हजे जाणवायेन न्हू तेच भाशेन दुनिया आमचे जाणवायेन न्हू पूण पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी आमी हे शिकवण फुडें व्हरोंक आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी हे जाणवायेन बरोंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस सो सकाळीं आमी कितें पळयलें जिबेचे मागणें कशें आयलें आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशी सिस्टर हाव डू यू फील नाव यू गॉट द प्रेइंग इन टंग्स येस और नो नाव इज इट एफर्ट यू हॅव टू पुट इट जस्ट कम्स रायट वेन यू बिलीव that you are filled with the Holy Spirit it just come yes or no आमकां एकामेकाचो सांगात जाय एकामेकाचे आमकां सोंगोत जाय म्हणटा न्हू सांगातान की एकामेकाक आमी एनकरेज करूंक जाय एकामेकाक आमी शिकोवंक जाय आनी त्या उतरांतल्यान आमी सगळीं सांगाता वयर सरोंक जाय दुसरो सोरता म्हूण तिसऱ्यान सोरता ताका फाटीं काडप ना सांगातान सगळीं वयर सरोंक जाय वय ना हो दुसरो सोरता ताका कसो फाटीं काडया तें चिंतया आमी देवान सांगलां आमकां आमी एकवटान आसपाक जाय जेन्ना आमी म्हणटा आमी क्रिस्ता सोवे आसा क्रिस्त जावन आसा एकवट वय ना आमी डे ऑफ पेंटिकॉस्ट पळयलां दे वर ऑल इन वन अकॉर्ड आमकां जाता काय एका अकॉर्डान रावपाक सगळ्यां बराबर जाता दुसऱ्याचो स्वभाव पळयतली तो नाका आमच्या सांगाता हे भाशेन जातलें
अशें करूंक जाता आमी क्रिस्तांव सवे ना. सगल्यांचो सांगात आसपाक जाय, वन अकॉर्ड आसपाक जाय. ज्या ज्या सुवातीचेर आमी पळयलां पवित्र आत्मो देवून आयलो आनी ती पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी विचित्र भासांनी उलोवंक लागली, अन्य भाशांनी उलोवंक लागली म्हणटा, प्रे इन टंग्स करपाक लागले म्हणटा. बिफोर दॅट दे वर इन वन अकॉर्ड. एकवट आसलो सगल्यांचो, एकवट. वो एकवट आहा तो भोव व्हड गरजेचो, भोव व्हड गरजेचो. आतां आमची ही कूड आहा, एक हात म्हणोंक जाता म्हज्यान पांयां खंय घेवन वयता थिंगा म्हज्यान वचपाक जायना, सो हांव सेपरेट रावतां. आतांच्यान म्हणोंक जाता आमच्या काय आज आतां सपोज आतां तशें म्हणलें ना, आज सायडीक सरलो ही कूड कंप्लीट जाली ना. सो कोणाच्यानच म्हणोंक जायना म्हाका जाय तशें जायना जाल्यार एकवट नाका. एकवट तो न्हू, आमकां नाका तशें जाता पासून जाल्यार आमी उतरां प्रमाणे एकामेकाक समजोन एकामेकाक बुजवण दिवन आमी एकवटान रावपाक जाय. इन वन अकॉर्ड वी हॅव टू बी इन क्रायस्ट जीसस एज अ फॅमिली. सारकें न्हू? ओके. जेन्ना आमी हें पळयलें, आतां पवित्र आत्मो जेन्ना देवून आयलो म्हणटा विचित्र भासांनी उलोवंक लागले. ओके, हांव तुमकां एक 10 पॉयंट्स दिता जे आमचे 100 बेनिफिट्स आहा म्हणटा पळय. एक 10 भाशेचे सुरवातेक आमी पळोवया. तुमी बरोवन घेवंक जाता. यू कॅन रायट इट डावन. पयलो भाग आमकां पयलो पॉयंट आमकां म्हणटा टंग्स इज द एंट्रन्स इनटू द सुपरनॅचरल. पयलो पॉयंट जावन आसा आमकां ते जायते आहा, 100 आहा, पूण आमी 10 पयले घेवया सद्याक. टंग्स इज द एंट्रन्स. somebody said anything, sister? To repeat. Oh, sorry. Tongues is the entrance into the supernatural. Tongues is the prayer in the New Testament. पयलो पॉयंट जालो आमचो टंग्स इज द एंट्रन्स इनटू द सुपरनॅचरल. सेकंड जालो आमचो टंग्स इज द प्रेयर इन द न्यू टेस्टमेंट. तिसरो जावन हा टंग इज अ डायरेक्ट टंग्स इज अ डायरेक्ट लाइन टू टॉकिंग टू गॉड. चौथो बरयलो. कोंकणीन आमी कशें म्हणोंक जाता टंग्स इज द एंट्रन्स इनटू द सुपरनॅचरल. टंग जिबेचे जेन्ना आमी मागणें करता तें जावन आसा आमकां एक एंट्रन्स, एक आमी खंयच्या राज्यान खंयच्या वाठारान भितर सोदता अजापांच्या जें सादेपणी घडोवंक जायना सुपरनॅचरली घडटा. एक आसता सादें नॅचरल आनी एक जावन आसा सुपरनॅचरल. सुपरनॅचरल केन्ना घडोवन येता जेन्ना आमी जिबेचे मागणें, जिबेची भास जेन्ना आमी उलयता, मागणें म्हणजे भास जेन्ना वेन वी प्रे इन टंग्स इट इज द एंट्रन्स इनटू द सुपरनॅचरल. एक जे अजापांक घडटा. ओके, फॉर एग्जाम्पल जेन्ना जिबेचे मागणें जेन्ना कॉमेस जालें, जेन्ना पवित्र आत्म्यान तें भरलें, शीस जिबेच्या मागण्यांनी उलोवंक लागले आनी जेन्ना ते उलोवंक लागले आनी आतां ते आत्म्यान नव्यान जल्म जाले. वय ना, आत्म्यान नव्यान जल्म जाले, आत्म्यान बोल्ले, पवित्र आत्म्यान बोल्ले. आतां पवित्र आत्म्यान बोल्ल्या उपरांत एक्स चॅप्टर 3 आमी कितें पळयता, पेद्रू आनी जुआंव देव टेंपलांत वयता आनी देव टेंपलांत वयता आसतना थंयसर टेंपलाच्या गेटीचेर कोण बसलेलो भायर? एक भिकारी बसलेलो, अ लेम मॅन, जेका आवयच्या कुसव्यान सान पांगळो आसलो तो, आवयच्या कुसव्यान सान. आनी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा त्याच चॅप्टरान तो आतां त्या वेळार तो एक 40 वर्सांचे पिरायेचो तो आसलो. आतां तो 40 वर्सांचे तर तो पिरायेचो आसलो, कितलीं वर्सां जालीं तो आतां त्या सुवातीचेर बसता? कितलीं वर्सां? जल्मान सान म्हणटा तो कितें आसलो? पांगळो आसलो, लेम आसलो, क्रिपल आसलो. तो त्या देवळाशीन बसता कितलीं वर्सां भायर, वयर ना. आनी कितें करूंक बसतालो तो? भीक मागोंक. करेक्ट, भीक मागोंक. आतां जेन्ना हे ज्युवीश, हे जुदेव लोक आसले, हे आपोस्तोल आसले, हे देव टेंपलान वचोन आसले? सदांकाल वचोन आसले? वयताले. सदांकाल वयताले तेन्ना ह्या पांगड्याक थिंगा पळोवंक नासलो? पळयलोलो, वय ना.
पूण जेन्ना ते आतां पवित्र आत्म्यान जेन्ना ते बरोवन आसले तेन्ना जेन्ना ते चलोन जेन्ना देव टेंपलान वयता तांची नदर कोणाचेर पडटा आतां तेन्ना त्या भिकाऱ्याचेर त्या पांगड्याचेर. आतां इतल्या तेंपाक जेन्ना ते येताले वयताले तेन्ना तेंची नदर पडोंक नासली, पडलेली. पूण आतां तेंचेर जो पवित्र आत्मो जो आसा, पवित्र आत्म्यान जे बरोवन आसा, आतां पवित्र आत्मो तांची नदर ताजेर थिरायता. कित्याक पवित्र आत्मो आतां कितें करपाचो आहा तेका पेकोवणी दिवपाचो आहा जेजूच्या नांवान. सो आतां हे पेद्रू आनी हे सगळेशी सदांकाल पळयताले आसतले न्हू, पूण जेन्ना आतां ते पवित्र आत्म्यान बोल्ले तेज्या मागीर जेन्ना ते देव टेंपलान गेले तांची नदर ते पांगड्याचेर पडटा. आनी आतां सदांकाल तो थंय आसता. तें जावन आसा एक सादारण गजाल, वय ना अजापाची गजाल ती ना. आतां अजापाची गजाल कितें घडटा, जेन्ना ते तेका पळयता आनी ते तेका म्हणटा तो भीक मागता. तेजें काम कितें, भीक मागपाचें. सो तेजें काम चालूच आहा. तेज्या भितर कांय बदलावणी जावं ना. बदलना कोणाच्या भितर, शिसां भितर. कितें जालां, पवित्र आत्म्यान ते बोल्ले आनी ते विचित भासांनी उलोवंक लागले. देणे तांकां बापाचें मेवलें, पवित्र आत्म्या उदेशी गिफ्ट तांकां मेवलो पवित्र आत्म्याचो. कसलो तो, जिबेचे मागणें उलोवपाचो, जिबेचे देणे उलोवपाचो, जिबेची भास उलोवपाचो, अननोन टांग्स उलोवपाचो. आनी जेन्ना आमी अननोन टांग्स म्हणटा, जिबेची भास टांग्स उलयता तेन्ना आमी इट इज अ एंट्रन्स इन टू द सुपरनॅचरल. आतां जेन्ना ते आतां हे बेश्टें उदाहरण घेता, ओके, पेद्रूचे आनी जुआंवाचे जेन्ना ते वयता ते जेन्ना ते गेले आनी आतां तेंची नदर तेजेर पडटा. तेंची पडटा म्हणजे कोणाची पडटा ती आतां पवित्र आत्म्याची. वय ना, ते आतां कितें म्हणटा, तो भीक मागता. ते म्हणटा भांगार सिल्वर आनी गोल्ड म्हणटा, भांगार आनी रुपे म्हणटा, चांदी म्हणटा आपणा कडेन ना, पूण आपणा कडेन कितें आहा तें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी उबो राव. कितें म्हणटा ते, उठ आनी उबो राव. जे आदल्या दिसाक तेचे 2-4 दिसाक ते वयताले तेन्ना तेणी कित्याक करूंक ना तें, तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देवून येवंक नासलो. समजता, जेन्ना आतां ते पवित्र आत्म्यान बोल्ले ते म्हणटा भांगार आनी चांदी म्हणटा आमचे कडेन ना, पूण आमचे कडेन कितें आहा तें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी उबो राव. आनी म्हणटा पेद्रू ताका पळयता म्हणटा आनी आपणाचो आत दिता. आतां पेद्रूक पासून ते कशें कॉन्फिडन्स येता, खरेंच तेजी पेकोवणी जाल्या, कित्याक तो आत दिता आनी उठ म्हणटा. आतां तांकां खबर नासली जल्मान सावन तो थिंगा भीक मागता म्हूण. 40 वर्सांचो येदो व्हडलो दादलो तो, वय ना. सो आतां हे शिसांक पयले नॅचरल लायफान तांकां खबर आसली की तो पांगडो आसा म्हूण. आतां तांचेर कोण आसा, पवित्र आत्मो. कसले देणे तांकां फावो जाला, पवित्र आत्म्याचे देणे, जे जिबेचे मागणे, जे लँग्वेज प्रेईंग इन टंग्स जी भास आहा ती तांकां देणे देवान पवित्र आत्म्या उदेशी फावो केला. आनी आतां ते त्या पवित्र आत्म्या उदेशी ताका म्हणटा उठ, भांगार रुपये म्हणटा, चांदी म्हणटा आपणा कडेन आमचे कडेन ना, पूण आमचे कडेन कितें आहा तें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं उठ आनी उबो राव आनी आपणाचो ताका आत दिता. आतां आत दिवपाक पेद्रू फुडें काडटा. कित्याक लागोन गाय, कित्याक पेद्रू जाणा तो बरो जालो. कित्याक कोणाच्या नांवान ताणें हुकूम घातलो, जेजूच्या. आनी ही खात्री काळजान पेद्रू कोण दिता, पवित्र आत्मो दिता. हे कन्विक्शन पेद्रू कोण दिता की खरेंच तो पेकोवणी जाल्या, पवित्र आत्मो. कित्याक तो पवित्र आत्म्यान ते बोल्ल्या. आतां तो हात दिता आनी ताका उबो राव म्हणटा आनी तो उबो रावता. हें आतां सादारण गाय हें अजापांची गजाल. हें सादारण, हें नॅचरल काय सुपर नॅचरल जें घडलें तें. 40 वर्सां म्हणटा आवयच्या कुसव्यान तान तो पांगडो आसा. आनी आतां जेन्ना तो फकत विस्वास दवरता, पेद्रू विश्वासान म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी उबो राव. भावार पेद्रूचो कोणाचेर, जेजूचेर. वय ना, जे गट्स ताका येयला, जे बोल्डनस ताका येयला, जो पेद्रू सदांच कडकडोन डोडोडोन आसलो, जेजूक नाकारलेलो 3 फाटीं, जेजूक नाकारता 3 फाटीं, मागीर म्हणटा जायते पेद्रून केला न्हू सुरवातेक. हे सगळें तो कित्याक करी, बिकॉज ही वॉज इन हीज नॅचरल मायंड. पूण जेन्ना तो पवित्र आत्म्यान बोल्लो, ज्या मनशांक तो बियोंड लिपोन रावतालो, आयज तांच्या मुखार तो बोल्डली उबो जाता. बोल्डनस इज वॉट, बॉल घेवन तो उबो जाता. भिरांतेन तो बरो ना, बॉलान उबो जाता आनी जेजूच्या शुभ वर्तमानाची खबर तो पोरगोट करता. कोण, तोच पेद्रू. आयज तो पेद्रू जेन्ना देव टेंपलान वयता, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हणटा उठ आनी उबो राव म्हणटा ताका आनी आपणाचो
आत दिता नोदोर ताजेर सारकी थीर दवरता म्हणटा सारको एक दोळ्यान दोळे घालून ताका पळयता आनी म्हणटा आत दिता आनी उठानी उबो राव कित्याक पेद्रू खबर आहा तो बरो जालो म्हूण. आतां आवयच्या कुसव्यान 40 वर्सां हो भुरगो हो दादलो चलो ना उबो रावना आनी आख्खो गांव वळखता हो तो भिकारी ते कॉपेलाशीन हांव न्ही ते टेंपलाशीन भायर बसोन टेंपलाशीन भायर बसोन आसता. ओके सो सगलो गांव लोक जाणा तेका वय ना. आतां सदांकाल आमच्या गांवान एक बस स्टॉपार कोणी भिकारी बसता सदांकाल बसता वर्सां जालीं आमी ताका वळखुची ना हो जल्मानसान तसो सडनली एका दिसा आमी ताका पळयता तो सारको चलोन भोंवता सगलो नाचता उडयो मारता आर्गां दिता. अजापाची गजाल न्हू ही अजापाची गजाल केन्ना जाता हे सुपर नॅचरल केन्ना जाता वेन यू प्रे इन टंग्स यू एंटर इनटू supernatural. Tongues is the entrance into the supernatural. दुसरें आमी कितें पळयता tongues is the prayer in the New Testament. Tongues is the prayer in the New Testament. आतां जिबेचें जें मागणें आहा जें देणें आहा जी भास आहा ती जावन आसा tongues is a prayer in the New Testament. आतां 1 Corinthians 14:14 आमी कितें पळयलां काल आमी घेतलेलो चॅप्टर 1 Corinthians 14:14. Can we go? Go KJV. Hallelujah. Thank you, Jesus. For if I pray in an unknown tongues, my spirit prays, but my understanding is unproductive. For if I pray in unknown tongues, my spirit prays. Mazo atma magne korta. Anga kire borela? Tongues is the prayer in the New Testament. Jenna ami amcha jibeche magne when we pray in tongues, my spirit prays. जेन्ना आमकां रायट टायमार आमकां जेन्ना रायट उतरां येना कोण आमच्या उदेशी मागणें करता पवित्र आत्मो आमच्या उदेशी मागणें करता जेन्ना आमी प्रे इन टंग्स करता. कॅन वी गो टू Romans 8:26. Okay, slowly. Likewise, the Spirit also help our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. What does the scripture says? Likewise, the Spirit also helps in our infirmities. When I pray in an unknown tongues, my spirit prays. जेन्ना हांव विचित भासांनी जेन्ना उलयता म्हजो आत्मो मागणें करता आनी जेन्ना हांगासर कितें बरयलां लायकवायज द स्पिरीट ऑल्सो हेल्प आर इन्फर्मिटीज फॉर वी नो नॉट वॉट वी शूड प्रे फॉर एज वी ऑट बट द स्पिरीट इटसेल्फ मेक्स इंटरसेशन फॉर अस विथ ग्रोनिंग्स विच कॅनॉट बी अटर्ड. कॅन यू गो AMP? Okay. In the same way, the Spirit comes to us and helps us in our weaknesses. जाता आमकां केन्ना weakness? जे आमकां अस्कोतकाय म्हणटा न्हू? जाता आमकां अस्कोतकाय? सदां बरी आसता आमी? अस्कोतकाय जायना? जाता. पूण आमचे अस्कोतकायेन इन माय weaknesses कोण म्हज्या पासत मागणें करता? पवित्र आत्मो. पूण पवित्र आत्मो म्हज्या पासत मागणें करपा पासत हांवें कितें करपाक जाय? विचित भास उलोवपाक जाय. कितें करपाक जाय? विचित भास. जायते पाटी आमकां अशें जालां की आमी मागणें करूंक सोदता पूण आमकां उतरां येना. आमकां कितें तरी मागणें करपाक जाय कसले परिस्थितीन आमकां मागणें करपाक जाय पूण आमकां उतरां मेळना. आमकां सोजमना कित्याक आमचो प्रेशर इतलो वाडलेलो आसता की आमकां उतरां मेळोन आमी कशे भाशेन मागणें करचें, कितें उलोवचें, कितें उतरां काडचें, खंयचो स्क्रिप्चर कांयच गमना. पूण what we can do in that situation is जोरी तर आमकां उतरां येना, we don't know what prayer to offer or how to offer
offer it as we should, but the Spirit himself knows our need, and at the right time, he knows who knows our need? The Holy Spirit knows our need. So when I pray in tongues in my spirit, Holy Spirit intercede for me. पवित्र आत्मा म्हज्या पासत आपूण विनोती करता, आपूण मागणें करता, पूण फॉर दॅट हांवें विचित भासान उलोवंक जाय, हांवें उलोवंक जाय. कॅन वी गो रोमन 1 Corinthians chapter 2. Go from 6th verse. Okay, go. Can you go NLT? Yet when I am among mature believers, I do speak with words of wisdom, but not the kind of wisdom that belongs to this world or to the rulers of this world who are soon forgotten. Go down. No, the wisdom we speak of is the wisdom we speak of is the mystery of God, his plan that was previously hidden, even though he made it for our ultimate glory before the world began. But the ruler of this world have not understood it. If they had, they would not have crucified our glorious Lord. Now, that is what the scripture means when they say, no eyes has seen, no ears has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him. Go down. But it was to us that God revealed these things by his Spirit. When I pray in tongues, my spirit speaks the mysteries. In my spirit speaks the mysteries, the hidden secrets. Are you following? आमी जेन्ना मागणे करता, जिबेचे मागणे, जेन्ना जिबेची भास जेन्ना आमी उलोयता, जेन्ना आमी अन्य भाषांनी जेन्ना आमी भास ती उलोयता, but it was to us that God revealed these things by his Spirit, for in his Spirit searches out everything and shows us God's deep secret. आत्म्यान आमच्या कितें जाता? But it was to us that God revealed these things by his Spirit. Apostle Paul कितें म्हणटा? But it was to us that God revealed. देवान म्हणटा आमकां उक्तावें केलां म्हणटा, उगोड केलां म्हणटा, हे सगळें कोणा उद्देशी? आपल्या आत्म्या उद्देशी. पूण जेन्ना आमी जेजूक जेन्ना स्विकारता, आमचो आत्मो आनी बापाचो आत्मो एक जाता. वय ना? आतां आमच्या आत्म्यान कोण आसा? कोण आसा आमच्या भितर? पवित्र आत्मा. वय ना? आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आनी बापाचो आत्मो आमच्या भितर वस्ती करता. आतां जेन्ना आमच्या भितर बापाचो आत्मो आहा, तो आत्मो आमकां सगळे गूड बापाचे उक्तावे करिना. सांबाळू कितें म्हणटा हांगासर? बट इट वॉज टू अस. आमकां म्हणटा देवान उक्तावे केला म्हणटा, उगडापें केलां म्हणटा, हें सगळें आपल्या आत्म्या उद्देशी. फॉर ही स्पिरीट, तेजो आत्मो म्हणटा सोदता म्हणटा सगळें, आनी आमकां सर्चीज आउट एवरीथींग अँड शोज अस गॉड्स डीप सिक्रेट. आमकां कोण दाखयता तेका? बापाचें, देवाचें जें कितें म्हणटा तें डीप सिक्रेट कितें म्हणटा, सारकें खोलायेन जें गूट आहा लिपलोलो, तो आमकां कोण दाखयता म्हणटा? तो पवित्र आत्मो. आनी आयज तो पवित्र आत्मो खंय आसा? तुज्या आनी म्हज्या भितर आसा. पूण जेन्ना आमी ताज्या एकवटान रावतलीं, जेन्ना आमी ताज्या संबंदान रावतलीं, जेन्ना आमी ताज्या फेलोशिपान रावतलीं, त्या रिलेशनान आमी सारकीं घोट रावतलीं, जिबेचे मागणे, प्रे इन टंग्स आमी दीस आनी रात करतलीं, आमच्या आत्म्यान बापाचो आत्मो हें सगळें आमकां जें भितरचें खोलायेक रिगोन लिपलेलें आहा, हें सगळें आमकां कोण उगडापें करता? पवित्र Atmo. But it was to us that God revealed these things by his Spirit, for his Spirit searches out everything and shows us God's deep secret. हे सगळें जें लिपलेलें सिक्रेट आहा, हें आमच्या आत्म्यान आमकां गमोन येवपाक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? दीस आनी रात आमी ही विचित भास बापा लागीं आत्म्यान उलोयत रावपाक जाय. No one can know a person's thoughts except that person's own spirit.
नो वन कॅन नो अ पर्सन्स थॉट म्हणटा. कितें म्हणटा सांग पावलू, कोणाच्यानूच म्हणटा कोणाच एका मनशाची जे थॉट्स आहा, जी चिंतना आहा ते सांगपाक जायना सोडून ते खूद एका मनशा उद्देशी. म्हणजे कितें, नो वन कॅन नो अ पर्सन्स थॉट एक्सेप्ट दॅट पर्सन्स ओन स्पिरीट. तुज्या आत्म्यान ना, फॉर एग्जाम्पल आतां तुज्या मनान, तुज्या तकलेन, तुज्या काळजान कितें चिंतना चलता ती म्हज्यान सांगपाक जाता. फकत तुज्या आत्म्याच्यानूच तें सांगूंक जातलें, वय ना. आतां आत्मो, तुजो आत्मोच सांगतलो, आतां म्हजो आत्मोच म्हाका सांगतलो की म्हज्या भितर कितें चलता. दुसऱ्याच्यान सांगोंक जायना म्हज्या भितर कितें चलता. सांगोंक जाता, सांगोंक जायना. नो वन कॅन नो अ पर्सन्स थॉट एक्सेप्ट दॅट पर्सन्स ओन स्पिरीट अँड नो वन कॅन नो गॉड्स थॉट्स एक्सेप्ट गॉड्स ओन स्पिरीट. देवाचे पासून चिंतप, देवाचे पासून येवजोण कोणाच्यानूच सांगोंक जायना म्हणटा, पूण जाता कोणाच्यान, फकत देवाच्या आत्म्याच्यान, देवाच्या खूद आत्म्याच्यान तें सांगोंक जाता, पूण कोणाच्यान सांगोंक जायना. पूण आतां आमकां सकयल कितें म्हणलां, अँड वी हॅव रिसिव्ड, नाव यू सी, अँड वी हॅव रिसिव्ड गॉड्स स्पिरीट. आतां आमी म्हणटा देवाचो आत्मो आपणायला, स्विकारला. सो वी हॅव रिसिव्ड गॉड स्पिरीट, नॉट द वर्ल्ड स्पिरीट. सो वी कॅन नो द वंडरफूल थिंग्स गॉड हॅज फ्रीली गिवन आस. आतां देवान आमकां जायते फुक्याची देणी आमकां दिलेली आहा, जायते आमकां देवान नो द वंडरफूल थिंग्स, आमकां जायती अजापाची आनी बरेपणाची सोबीतकायेच्यो वस्तू ज्यो देवान आमकां ज्यो फ्रीली दिल्या, त्यो आमी आयज सोजमोंक शकता. कोणा उद्देशी, देवाच्या आत्म्या उद्देशी. आनी आयज तो देवाचो आत्मो खंय आसा, तुज्या आनी म्हज्या भितर आसा, वय ना. जेन्ना आमी जेजूक स्विकारला आनी आमी स्वत मानता, आमी पवित्र आत्म्यान मागलेली आहा, देवान आमकां आपणाचो आत्मो दिला, ताका लागून देवाचे आमी कितें म्हणटा, तूं कितें उलयता तें तुका फावो जाता. जरी तर हांव उलयतां, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, देवान म्हाका अभिशेक केला, देवान म्हाका आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतल्यान सुटका दिल्या. पूण पयलीं आमी कितें म्हणटा, लूक फॉर 18, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. जेन्ना आमचेर सर्वेस्पराचो आत्मो आसा, आमी त्या देण्यान बरोंक ना, तें देणें आमकां फावो जावंक ना जिबेचे, आमकां ती टंग्स लँग्वेज आमकां मेळोंक ना, आमकां मेळल्या. पूण आतां आमी ती उलोवंक जाय. जेन्ना आमी ती उलयत रावतली, जे आत्म्यान जे आमचें कितें आहा, बापाचो गूड जो कितें आसा, तो पवित्र आत्मो आमकां आमच्या आत्म्यान उगडापें करता. पूण त्या पासत आमी सगलो वेळ आनी सगलो टायम हे जिबेचे भास आमी उलयत रावपाक जाय. समजलें? ही आमकां एक, आनी जिबेचें मागणें अशें जावन आसा की तुमकां आमकां चिंतपाचें कसलें उतर उलोवया, कितें उतरां घालया, कसलीं उलोवया, तें पासून आमकां म्हणपाची गरज ना. कित्याक हे पवित्र आत्मोच आमकां तीं उतरां दिता. एज द स्पिरीट गेव देम अटरन्स. सो आमी चिंतपाची गरज ना, हें कितें शिशारा बाबा ना, हें कितें उतर, हें सोजमणी येयना. सोजमणी येवंक जायना, कित्याक उतरान कितें म्हणलां, तुमकांय सोजमोचें ना आनी मनशाकय सोजमोचें ना, पूण हें कोणाक सोजमोता, देवाक सोजमोता. सोजमलें? सो आमकां सोजमोवपाची आमकां गरज ना. जेन्ना आमी विचित भास उलयता, पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यांतल्यान बापा कडेन उलयता. हांगा कितें म्हणलां, अँड वी हॅव रिसिव्ड द गॉड स्पिरीट, नॉट द वर्ल्ड स्पिरीट, सो वी कॅन नो द वंडरफूल थिंग्स गॉड हॅज फ्रीली गिवन अस. वेन वी टेल यू दीस थिंग्स, वी डू नॉट यूज वर्ड्स दॅट कम फ्रॉम ह्युमन विजडम. इन्स्टेड वी स्पीक वर्ड्स गिवन टू अस बाय द स्पिरीट, using the spirit words to explain spiritual truths. पवित्र आत्मो पासून आतां आमी देवाचें उतर परगोडटा, जावं रेतीर जाता देवाचें उतर परगोडटा, जावं पेकोवणी जाता, जावं कोणाचें बरेपण जाता, मागणें जाता, प्रेयर आन्सर्ड जाता, मॅनिफेस्ट जाता, हें सगलें आमच्या वस्तूंगीत जाता खरें. पूण हें केन्ना जाता, जेन्ना आमी तें उतर भावार्थान उलयता त्या प्रमाणें आमकां हें घडोवन येता. पूण ही भावार्थाची उतरां आमी उलोवपाची आमकां भोव व्हड गरजेची. हांगा म्हणटा, वेन वी टेल यू दीस थिंग्स, वी डू नॉट यूज वर्ड्स दॅट कम फ्रॉम ह्युमन विजडम. सो देर आर टू विजडम, वन इज ह्युमन विजडम एंड वन इज गॉडली विजडम. आमी कितें आमकां मागोंक जाय, आमी कितें स्वत मानूंक जाय देवान आमकां दिला म्हूण, गॉडली विजडम, not the human wisdom, not the worldly wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit. आता वो सांग पावलो कितें म्हणटा, पवित्र आत्मो आमकां जी उतरां आमकां जी मेवता पवित्र आत्म्या उद्देशी, ही उतरां ताका पवित्र आत्म्याशी उद्देशी कशी मेवता, कित्याक तो आत्म्यान देवाक एकटवलेलो आसा.
आत्म्यान देवाक तो देवाच्या सांगातान तो आसा. ताका लागून ही उतरां जी जाणवायेची उतरां जे विजडमाची उतरां तो म्हणटा संवसाराचेर मनशाची जाणवाय न्हू म्हणटा तो. इन्स्टेड वी स्पीक द वर्ड्स गिवन टू अस बाय द स्पिरीट. आत्मो जी उतरां दिता ती उतरां म्हणटा तो आपूण उलयता युजींग द स्पिरीट वर्ड्स टू एक्सप्लेन स्पिरिच्युअल थिंग्स. आतां आमी कितें शिकता तें फिजिकल ऑर स्पिरिच्युअल थिंग्स? आत्मीक आमी शिकता रायट. हे आत्मीक तर आमकां सोजमोणी घेतली जाल्यार ही सोजमोणी घोडेक हांव हिंगा उबें रावन सोजमोणी दिवंक शकता. पूण तुमी तर पवित आत्म्यांक सरेंडर करिना, पवित आत्म्याचो आदार मागिना, हें तुमकां सोजमोंक जावचें ना. नेक्स्ट 14वी ओळ आमकां पळय कितें म्हणटा. सिलेक्ट द 14th verse and go to KJV. But the natural men receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. साधारण जो मनीस आहा जो कुडींत पळय कोण जियेता तेका म्हणटा देवाची उतरां जी आत्म्याची उतरां, जे आत्म्याची जी भास आहा, थिंग्स ऑफ द स्पिरीट ऑफ गॉड, देवाची उतरां जी आत्मीक आहा ती एक साधारण मनशाक जो कुडींत जियेता आपल्या ह्युमन जाणवायेन मनशाचे जाणवायेन जियेता तांकां हें सोजमोंक कठीण तें. They will not understand. The things of the Spirit of God, a natural man will not receive. The natural man, o संवसारी मनीस, कुडीत जियेता तो मनीस, जो संवसारीचे जाणवाये प्रमाणे जियेता तो मनीस, देवाचे जे आत्मीक जे देवाचे हा, the things of the Spirit of God, he will not receive anything, the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto them. तांकां तें एक पिशेपण कशें दिसतलें. जो संवसारी जाणवायेचेर पळय जियेता, कुडींत पळय कोण जियेता तेका जी आत्मीक वस्तू ज्यो देवाच्यो आहा, देव जावन आसा आत्मो, आनी देवाचे तोंडांतल्यान भायर सरलेले उतर जावन आसा आत्मो. समजलें? सो देवाचे उतर जावन आसा आत्मो. ना, हे देवाचे उतर सगळें कित्याक रिलेटेड आहा? आत्म्याचेर. सो एका मनशाक तर हें आत्मीक सोजमोंक जाय. मनशान कुडीन तर तो मनीस जियेता, नॅचरल तो जियेता, जाल्यार हे नॅचरल मनशाक, हे सादारण मनशाक आत्म्याच्यो वस्तू ज्यो देवाच्यो आसा त्यो सोजमोंक जावच्यो ना. कित्याक त्या मनशाक त्यो पिशेपण कश्यो म्हणटा. समजता? त्या मनशाक त्यो पिशेपण कश्यो. नीदर कॅन ही नो देम. ताका जाणा जावपाक पासून त्यो जावच्यो ना. कित्याक तो आत्म्यान जिवना. दॅट पर्सन इज स्पिरिच्युअली डिसर्न्ड. ताका तें सोजमोवपाक तो आत्म्यान तो जियेना, तो कुडीन जियेता. आनी कुडीन जियेता त्या मनशाक आत्म्याच्यो वस्तू समजोंक इम्पॉसिबल. ताका लागून जेन्ना आमी आतां जेन्ना पावलू आनी पेद्रू आनी जुआंव जेन्ना त्या देव टेंपलान गेलो आमी तें म्हटलां शिकतालीं पळय, तेन्ना सुरवातेक जेन्ना ते वयताले पवित्र आत्म्यान भरच्या पयलें ते कशे आसले? आत्म्यान आसले काय नॅचरल मॅन आसले? नॅचरल आसले. आतां नॅचरल जेन्ना ते वयताले तेन्ना तांकां तो दिसती पडटालो केन्ना तेंच्यांनी चिंतलें तें काम करपाक? ना. केलें? ना. पूण जेन्ना ते पवित्र आत्म्यान भरले ताणें आत्म्यान त्या मनशाची गरज पळयली. आत्म्यान त्या मनशाक गरज आसा तो कश्टवता तें पळयलो. आनी तांकां देवाची जी पदवी तांकां मेवल्या त्या पदवेची तांकां गॅरंटी आसली की देवान आमकां हो अधिकार दिला, जे आपणेन कामां केल्या तेज्याकीन वर्ती कामां तुमी करतले म्हूण सांगलां. केन्ना तें? जेन्ना तुमचेर पवित्र आत्मो देवून येतलो आनी तुमी त्या स्वर्गायले शक्तीन जेन्ना तुमी भरतले तेन्ना तुमी ती वर्ती कामां तुमी करतले. आतां ते स्वर्गायले शक्तीन बोल्ले डे ऑफ पेंटिकॉस्ट आनी आतां ते पवित्र आत्म्यान बोल्ले, जिबेचे मागणे ते उलोवंक लागले, जिबेची भास ते उलोवंक लागले. आनी तेन्ना जेन्ना ते आतां भायर सरता ते एकले भायर सरना, ते आत्म्यान बरोवन भायर सरता. सो वेर एवर दे गो दे कॅरी द प्रेजन्स ऑफ गॉड. And the Holy Spirit is in them. So wherever they go, देवाचे प्रेझन्स कितें म्हणटा, देवाचे आसणे घेवन ते चलत गेले. आनी देवाचे आसणे जेन्ना आमी घेवन चलता आमकां आमची गरज दिसती पडना, पूण आमकां दुसऱ्यांची गरज दिसती पडटा. देवाचे आसणे
एका मनशा सांगाता आसप या आसणे मनशाक सदांच दुसऱ्याक कितें पळय गरज आहा पळय थिंगा आमची नदर पावयता. सदांच जाणां जायात पवित्र आत्मो तूं आमचे देवून येवप म्हणजे कितें? when the Holy Spirit will come upon you, the first thing what he did, he proclaimed the gospel, he gave Jesus to them and 3,000 people gave their life to Jesus. आता तेणे आत्मे साल्वार जाले 3,000. जेन्ना पवित्र आत्मो देऊन आयलो सदांच एक खुणा जातेली सारकी आमकां सोजमोवपाक बरी की आमी दुसऱ्याचें बरेंपण पळयतलीं. आमी दुसऱ्याक कितें करी आमचे दोळे सोदतले कोणाक गरज आहा, कोण कश्टवता, कोण पिडेन आहा, कोण दुकान आहा, कोण संकोश्टान आहा, आमचे दोळे ते सोदतले. ना की ते दोळे जे जे आसणे जेन्ना जेजूचे आमकां येता आमी आमकां उबारपाक, आमचें नांव वयर काडपाक, आमची पॉप्युलॅरिटी करपाक आमकां हें देणें पवित्र आत्म्याचें आमकां दिना. जेन्ना पवित्र आत्मो आमचेर देंवन येता पयले वयले आमच्या मनान आमची नवसरणी जाता दुसऱ्याक कशे भाशेन आमी फायद्याक पडटलीं. आमकां वयर चडोवपाक न्हू, आमकां चडयतलो वयर कोण? देव. आमकां वयर चडयतलो देव. जेन्ना जेजू खालतो जालो म्हणटा बापान ताका उबारलो आनी आपल्या उजव्या वद्दान ताका सिंहासनाचेर बसयलो. पूण जेजून मागलेलें हांव हें मरण मोता तूं म्हाका सिंहासनार बसयतलो, प्रॉमीस कर जाल्यार हांव मोता म्हणलां जेजून ना. पूण जेन्ना जेजू खालतो जालो देवान ताका सगळ्यान पयलो वयलो जागो दिलो. इन द सेम वे जेन्ना पवित्र आत्मो जेन्ना when it comes upon us, when we are filled with the Holy Spirit, हे दोळे आमचे वचोन सोदता कोणाक गरज आहा, कोण तानेला, कोण आशेता, कोण संकोश्टान आहा, कोण पिडेंत आहा, हे दोळे सोदूंक भोंवता. तेन्ना आमकां गमोंक जाय वो पवित्र आत्मो आमचेर देवून आयला. इतले तेंपाक जेन्ना ते देव टेंपलान वयताले तो थिंगाच आसलेलो बसोन दिसती पडलें केन्ना ताका ना. पूण जेन्ना ते पवित्र आत्म्यान भरले वो पवित्र आत्मो ह्या मनशा उदेशी आतां जेन्ना एक मनीस पवित्र आत्म्यान भरता तांचेर जेन्ना पवित्र आत्मो आसता हे दोळे कोणाचे जाता? पवित्र आत्म्याचे. आमच्या दोळ्यांतल्यान देव सोदता, देव पळयता कोण खंय आसा आनी आमकां ते सुवातीचेर तो पावयता ज्या जाग्यार देव वसोंक सोदता. When we carry the presence of God, this presence of God which is there in us, with us, it shows us the need of others, not our own need. आमकां बांदून हाडपाक आमच्यान जायना आनी आमी करूंक जायना. तें जालें कसलें जिवीत? स्वार्थी जिवीत. हें जालें सेल्फीश लायफ जाता जेन्ना आमी आमकां वयर उबारूंक सोदता. समजता? जेन्ना आतां पेद्रूक जेन्ना सांपावलू जेन्ना जेजूक भेटता जेजू ताका दिसती पडटा जेन्ना तो आवाज आयकता तो उजवाड ताच्या दोळ्यांचेर पडटा 3 दीस तो कुड्डो जाता म्हणटा. ह्या 3 दिसांक देवा कडेन तो संबोन आपल्याचो संबोन घडटा आसतलो. तो उलयता, देव विजनान ताजे कडेन उलयता. एक मनीस येतलो म्हणटा आनी तुका एनानियास येतलो आनी ते सगळें तो सांगता. पूण जेन्ना जेजूक तो भेटता जेजू ताका भेटल्या उपरांत सांपावलू खंयसर तरी आमकां दिसती पडटा तो आपल्या पासत जियेता. व ताणें फकत उतराची परगोटणी केली, मोग दिलो, लोकां पासत मागलें ताणें. दर एका लेटर तेजे आमी वाचता तेन्ना आय प्रे फॉर यू ऑल म्हणटा तो तेंच्या पासत मागता ग्रेस विथ यू, ग्रेस बी विथ यू, द लव ऑफ गॉड बी विथ यू. तो तांकां म्हणटा एका लेटरान सुरवातूच तेजी तशी आसा मोगाची. मोगाची. जेन्ना देव म्हणचें कोण? देव जावन आसा कोण? गॉड इज लव. पूण जेन्ना वो देव देवाचे आसणे आमच्या सांगाता आसप म्हणजे आमी कितें घेवन भोंवता? राग. देव जावन आसा मोग. सो जेन्ना आमी पवित्र आत्मो आमच्या भितर घेवन भोंवता म्हणटा पवित्र आत्म्याचे आसणे आहा म्हणटा प्रेझन्स आहा म्हणटा कितें घेवन भोंवता आमी? मोग ओ राग? ओय राग म्हणलें कोणें फाटल्यान सांगलें हांगा. कित्याक ते राग म्हणपाक येयले? कित्याक आमी घेवन भोंवता न्हू राग. सो देवाचे आसणे आनी राग एका सांगाता चलतलो. सो आमी तर म्हणटा देवाचे आसणे म्हज्या सांगाता आसा जाल्यार रागान म्हज्यान चलोंक जातलें. आतां निशो कोणें करूंक जाय? हा so that's why God has given us a love language which is an unknown tongue. When you pray all the time in the tongues आमकां आनीक त्या रागाक आनी जागो दिवपाक आमकां आनीक चान्स ना. कित्याक जेन्ना आमी जिबेचे भास जेन्ना आमी उलयता प्रे इन टंग्स जेन्ना उलयता आमी आत्म्यान कोणाक एकवटलेली आसतली? देवाक, जेजूक. वय ना.
सो ताका लागून सगळो वेळ देवाचें उतर आयकत रावंक जाय. सगळो वेळ देवाच्या उतराचेर आमी नियाळूच करीत रावंक जाय. सगळो वेळ आमच्या तोंडांतल्यान देवाच्या उतरांच भायर सरपाक जाय. आनी सगळो वेळ आमी ओतम्यान आमच्या बापा लागीं उलयत रावपाक जाय. देवान आमकां एक सोबीत भास दिल्या, ती जावन आसा विचित भास. ती जावन आसा एक अननोन टांग, जी दुस्मानांक आमच्या सोजमना, सोयतानांक ती सोजमना. सो जेन्ना आमी ती भास घेवन आमी देवा कडेन ती लँग्वेज घेवन ती भाशा घेवन आमी जेन्ना अननोन टांग्स जेन्ना आमी बापा कडेन उलयता आनी ती फ्रिक्वन्सी रागाची रावतली, मागीर ते कोणाचेर आहा? आमचेर आहा. वय ना? कोणें कितें म्हणलें तें घेवन बसली, राग चडलो. वय ना? कोणें कितें कितें केलें त्या वदान थिंगा शितीर गेलें. वय ना? म्हाजें आनी घरा कडेन आमचें कोले प्रॉब्लम. हांव बरें बेडशीट घालता, सारकें एक मिरी पडोन नासतना तुमकां जाता हें घरा? हांव बरें सारकें बेडशीट सेट करता आनी बेबीक आतां वयर चडपाक जायना. सो तें कशें चडटलें? बेडशीट ओडटा, गोड्डोता. शी वॉन्ट अ ग्रीप नो टू क्लायम ऑन द बेड. आनी हांव बसून पळयता. सगळो गो ते बेड मोडून थिंगासर आमी तें बेडशीट हांव सारकें घालता आनी हें येता आनी तें ओडून ओडून रात जाता म्हणून सगळें बेडशीट सकल. आतां कितें करपाचें? जाता उरली सिट्युएशनां. मागीर आमचे फ्रिक्वन्सी म्हणटा काट 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 जाता. जायना? जाता न्हू? बेर. But if we don't continue, remain in the Spirit and walk in the Spirit and pray in tongues all the time, आमचे फ्यूज उडत रावतले. तेका लागून सगळो ओगोत आमी pray in tongues. He also does things. Hallelujah. तुमगेर जायना? मातशें कामां. आतां कोण रांदता तुमी मदर्स, ओके, तुमी रांदता, भुरगीं येता, जेवण घेता, कोडी घेता आनी तर लीड धांपिना. कितें जाता तुमकां? मागीर तुमी वयता तेन्ना किचनान लीड ओपना, कोडी ओपना आनी वयर पळयता हांव पाल आहा. एवरी डे. ओन्ली वेन वी आर इन द वर्ड. आनी ऑल द टायम आमी तें बायबल घेवन अशी भोंवतली उतर चलतली ना न्हू. सगळो वखद आमी तें करूंक जाता? एक कडेन वाचलें, बसलीं, गेलीं. मागीर आमी कितें करूंक जाय? प्रे इन टंग्स. प्रे इन टंग्स. बिकॉज वेन यू प्रे इन टंग्स, योर स्पिरीट प्रेज. ओतम्यान आमी बापा कडेन उलयता. इट एडिफायज. वेन वी प्रे इन टंग्स, इट एडिफायज आवर सेल्फ. इट बिल्ड्स आवर सेल्फ. जेन्ना आमी मागणें करता हें आमकां बांदून हाडटा भितरल्यान, एक घोटायेन आमकां बांदून हाडटा. तेका लागून जिबेचें मागणें करप भोव व्हड गरजेचें. नाल्यार कसलें इन्सिडंट मागीर आमकां जाता न्हू. आसोनूच काडलें आमी. कोडी पळयता, दाखोवंक ना. कित्याक हें आमकां जाता? कित्याक लास्ट नायट नो प्रिवियस नायट हांवें जेवण घेतलें, कोडी ओपन उरली. हांव म्हाज्या मामीचे टेरे 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 कॉमेस. शी इज ऑल्सो करेक्ट. कित्याक सेट करून तर कितें पडलें उरलां तांकां आनीक जेवंक मेवतलें ना. सो आमी घेयल्या उपरांत धांपूंक जाय न्हू. पूण पळय आमचे कशें आमचे सर्कीट आमचे सामके हालतात घरान. एक जालें बेडशिटाचे, एक जालें कोडयेचे. वय ना? आनी एक जाता जेन्ना बाथरुमांतल्यान न्हांवन भायर सरलें, सगळे ओले पांय घेवन गेलीं, सगळें उदक, तेन्ना जायना? दुसरो येता तो मागीर तो निसरतलो. मागीर कितें कितें आसना मागीर. सो देर आर स्मॉल थिंग्स. येस येस येस. This will happen when we pray in tongues all the time. ती म्हणटा जेन्ना असले सिट्युएशन्स जाता तेन्ना आमकां राग येना, बिकॉज द स्पिरीट टेक्स ओवर. स्पिरीट वील टेक ओवर when we remain connected, नो. तेका लागून आमी ओतम्यान भास उलोवपाचें भोव व्हड गरजेचें. नाल्यार ही बारीक बारीक वस्तू आतां पळोवपाक येयल्यो वस्तू, बेडशीट आनी उदक आनी हें, टू लूक एट इट लुक्स व्हेरी स्मॉल. बट हे इन्सिडंट जेन्ना आमच्या घरांनी जाता, इट वील लीड इन टू अ बीग मेस. येस नो? असले इन्सिडंटाक लागून फॅमिली एकामेका लागीं म्हयने भर उलयना. वय ना? फॉर मंथ्स एंड मंथ्स पीपल डजंट टॉक. समटायम्स इवन years back, okay, it's in my family. आमचे
लॉंग रिलेशन ओके इन माय फॅमिली तेंच्या घराब्यान कशें जातालें हजबंड एंड वायफ फॉर स्मॉल थिंग्स दे इज टू फायट एंड दॅट स्मॉल थिंग will continue into 2 months, 3 months, they are not talking to each other. उलयनासली म्हयनेभर अशें जाता पूण देवान आमकां कितें म्हणलां राग दीस धारेर पडच्या पयलें आमी सेटल जावंक जाय वय ना पूण हे 2-3 म्हयने उलयनासतना राव म्हणजे आमी कोणा सांगाता रावतात सोयताना सांगाता कित्याक तो येतात न्हू ही कम्स नॉट टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय पूण जेन्ना आमी ओतम्यान गोड जाता ओतम्यान आमची वाड जाता ओतम्यान आमचो ग्रोथ जाता तेन्ना हो पवित्र ओतमो आमकां घोटाय दिता टू लेट गो एंड टू फॉरगिव फॉर एग्जाम्पल आतां बेबीन तें केलें पासून जाल्यार आय शूड नॉट गेट अफेक्टेड बाय इट ओके बेबीन केलें शी इज स्मॉल आय वील फिक्स इट अगेन ओके तेणें पोत्यान केलें हांव पोत्तें करतलें देवान कितें म्हणलां 70 times 7 70 times 7 आनी आमकां 2 फावटी केलें आमी टायर्ड जालीं कितले फावटी करपाचें सगलो दीस जालें करीत हा काय नजो कोर आनी एक पार्ट काय नजो कितले फावटी फॉरगिव करपाचें कोर 70 times 7 बरें नोटबुकार कितले पार्ट जाल्या ती एक नाल्यार एक पाटी तरी हे भुरग्याकूय देव गिन्यानान भरतलो आनी हे भुरगें वाडटलें आनी तशें करचें ना ऑर मे बी आमी पासून कितें पळय आमी फॉरगेटफूल जाता धाकणें ओपन सांगता लीड ओपन सांगता आमी कोरिना फॉरगेटफूल जाता देव आमकांय जाणवायेन भरतलो आमकांय मायंड ऑफ क्रायस्ट आमकां जातलें आनी आमी तें इसरोन जें काम करी तें आमी सारकें करतलीं समजता पूण आमकां पेशन्स गरजेचें आनी हें पेशन्स केन्ना वाडटलें आमी जाता तितलें ओतम्यान आमी मागणें दीस आनी रात करीत रावपाक जाय समजता आमी म्हणूंक जायना ओ सगळें बरें चलता न्हू सिट्युएशन कांय वायट ना सो गरज ना प्रे इन टंग्स करपाची मेनी टायम्स कितें जाता वेन सिट्युएशन कम्स प्रॉब्लम्स जेन्ना येता कोश्ट जेन्ना मातशें बरें कठिनायन येता आतां कितें करया स्पिरीट प्रे करया आमी ओतम्यान मागया कित्याक आमकां आतां उतर येना बट वॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ द डेज वेन वी आर हॅपी हॅपीनेस पासून तो जॉय पासून आमचो हा देवा सांगाता आमी वांटूंक नाका देवा सांगाता आमी कनेक्टेड रावंक नाका सो इवन द सिट्युएशन इज गूड ऑर बॅड इन माय फेवर ऑर नॉट इन माय फेवर all the time those who are born again those who are in Christ Jesus it is a birthright to speak in tongues day and night all the time day and night means all the time that's what Apostle Paul said right more than you all I speak in tongues if I speak 5 words in known language 10,000 words I speak in unknown language are you following this hallelujah पूण आमी तर आमची जाणवाय तर उजार करूंक सोदता आमचे वस्तूंक आमचे जाणवायेन कित्याक प्रे इन टंग्स करूंक जाय ते पाटी यू नो मेनी पीपल दे से कित्याक प्रे इन टंग्स करूंक जाय नॉर्मल लँग्वेज उलयल्यार देवाक सोजमो ना काय कित्याक ही भास खरेंच ही देवाची भास कित्याक आमी करूंक जाय काय आतां देवा कडेन आमी आमचे लँग्वेजीन जावं कोंकणी जावं इंग्लीश जावं मराठी जावं हिंदी ह्या लँग्वेजीन केल्यार देवाक सोजमो ना अशें म्हणूंक शकना जाता करूंक ती भासूय पूण ती भास जेन्ना आमी करीत ही देंवसाराकूय सोजमता आनी देंवसार जाणा तूं कितें मागता पूण जेन्ना आमी विचित भासांनी जेन्ना आमी उलयता जेन्ना आमी अननोन टंग्सान जेन्ना आमी उलयता हे देंवसाराक गमोना आमी कितें उलयता कित्याक ही भास कोणाक फावो केल्या फकत देवाच्या भुरग्यांक जी कोण ओतम्यान आहा जी कोण यू नो दोज हू बिलीव दोज हू हॅव रिसिव्ड क्रायस्ट ओन्ली फॉर देम this language is given कोणाचेर पवित्र आत्मो देऊन आयला तांकांच ही विचित भास देवान फावो केल्या देवसाराचेर येयला पवित्र आत्मो ना सो तेका सोजमोतेली ही भाशा ना सो दिस इज अ बिग एडवांटेज फॉर अस आमचो फायदो हा हितून ही भास देवान आमकां फावो केल्या कित्याक देवाच्या फायद्याक वा आमच्या फायद्याक आमच्या फायद्याक सो टंग्स इज अ कितें वाचलेलें फर्स्ट पॉयंट सांगात थर्ड पॉयंट दिता तुमकां Tongues is an entrance. Tongues is the entrance into the supernatural. Tongues is the prayer in the New Testament. Tongues is a direct line to talking to God. Tongue is the believer's fourth point, okay? Tongues is the believer's direct access to the throne room. पांच दिता उरलेले मागीर आमी कंटिन्यू करूया ओके येस डायरेक्ट एक्सेस टू द थ्रोन रूम
throne, THRONE, room. And fifth point, tongues is speaking divine mysteries. Tongues is speaking divine mysteries, divine coded secrets. Divine coded secrets. Again, fifth point, tongues is speaking divine mysteries. Mysteries? Divine coded, CODED, divine coded secrets. Okay, you can write down this also. It's not a point, you can just write it down. These are the 5 points, the rest 95 is remaining, okay? Hallelujah. So when we pray in tongues, see, जेन्ना आमी विचित भास जी उलयता, आमी जेन्ना प्रे इन टंग्स करता, आमी चडशी एक्टिव खंयच्या रेल्मान आसतली, फिजिकल और स्पिरिच्युअल? स्पिरिच्युअल, रायट? आतां आमी जावन आसा कोण? मनीस कोण? मनीस कोण? स्पिरीट. देव कोण? आत्मो. सो देवान आमकां कोणा सारकिल्ली केल्या? आपले सारकिल्ली केल्या. सो आमी जावन आसा एक आत्मो, पूण देवान जेन्ना आपलो श्वास आमकां दिलो, आमी मॅन बिकेम अ लिविंग सोल. ओके, पूण मॅन इज अ स्पिरीट बींग, करेक्ट? आनी देवूय जावन आसा एक आत्मो, आनी आमची भास आत्म्याची जावन आसा कसली? ही जी विचित भास आमी उलयता, हे भाशेन आमी बापाक एकटवलेली जाता, बापाक आमी एकवटता, बापा कडेन आमी आत्म्यान सान आमी बापा कडेन उलयता. ही भास जेन्ना आमी उलयत रावता, आमी बापाक कनेक्टेड आसता, आमी आत्मीक वाठाराक आमी कनेक्टेड आसता. जे आत्मीक वाठारान टू द स्पिरीट रेल्म वी रिमेन कनेक्टेड टू द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. आतां आमकां चडशें हे संवसारान जें कितें पळय दिसती पडटा, आमी तेजेर आमचें डिसिजनां जाता, वय ना? करेक्ट? वेन वी लूक इन टू दीस वर्ल्ड, by looking at the things, looking at the situation, we decide the things, yes or no? But if we say आमी तर जावन आसा एक आत्मो, जाल्यार आमकां दिसता तेजेर आमचें सगळें थोल्लेलें हा काय दिसना तेजेर थोल्लेलें हा? There are two worlds, right? One is physical and one is spiritual, yes or no? But which one is real? The seen or the unseen? Unseen is real, because when we speak the words, these words are the containers which goes to the spirit realm and bring it into physical. जायते पाटी आमी म्हणना जिवीत मरण आमचे जिबेर आहा. हे जेन्ना आमी जे पळय उलयता, ही उतरां वयता आनी त्योच वस्तू आमच्या जिवितान आमकां घडोवन हाडटा. सो जेन्ना वायट तर आमच्या जिविताचेर उलयत, आमकां कितें घडोवन येतलें? वायटूच घडोवन येतलें. तेका लागून हें जें तोंड जें आमकां दिलां, ही जीब आमकां जी देवान दिल्या, जेन्ना पवित्र आत्मो शिसांचेर देवून आयलो, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचेर देवून येता, पयली वस्त आमच्या कुडीचो खंयचो भाग पवित्र आत्म्यान टेक ओवर केलो? पयली जी गोस, you know, the first thing what happened when the Holy Spirit came upon us, we began to speak in tongues. आतां आमी टंग्साचें काल आमी फर्स्ट सेशनान कितें पळयलेलें? हे जिबेंतल्यान कितलें वायट घडटा पळय तें, वय ना? ही जीब जावन आसा म्हणटा एक किटाय कशी म्हणटा, एक किटाय कशी आख्या जंगलाक उजो पेटयता, आख्या रानाक उजो पेटयता, तशी ही जीब आमची आख्या कुडीक नाश करता. कशी? उतरां उलोवन. पूण सी गॉड्स मास्टर प्लॅन. वेन होली स्पिरीट केम अपॉन अस, the evidence is what? We begin to speak in tongues. आणि आयज देवान आमकां जें देणें दिलां, देव म्हणटा दीस आनी रात तुमी हे जिबेचें मागणें उलयत रावात. जेन्ना आमी हे जिबेचें मागणें उलयता, आमी आनीक दुसरें कितें उलोवंक वयतलीं? ना. जरी तर आमी जिबेचें मागणें उलयता, वायट घडोवन येतलें, बरें घडोवन येतलें जिवितान. कित्याक आमच्या आत्म्यान कोण बापाशीन उलयता? पवित्र आत्मो.
सो आतां आमी दिसांतल्यान कितले सगळो वेळ उलोवचें पडलें, वय ना. हालेलुया. तेका लागून आमी ओतम्यान बरोन रावंक जाय. आमी ओतम्यान यू नो. ओके आय विल शो यू समथींग. कॅन वी गो Ephesians 5:18 up. Yes. And be not drunk with wine, wherein excess, but be filled with the Holy Spirit. कितें म्हणटा सा पावलू तुमी? Do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Can we go AMP? Be drunk in the Holy Spirit. Do not get drunk with wine, for that is wickedness, corruption, stupidity, but be filled with the Holy Spirit and constantly guided. Constantly. What does it say? Constantly be guided by the Holy Spirit. Do not get drunk with wine. Aizot nu, falyanchaya disa. Some understood, some didn't understood. One more time. Tell, ask. Where is it? See, in AMP we are saying, we need to understand the scriptures. A different translation gives the different ways. Okay? Now, over here we say, do not get drunk with wine, for that is wickedness, that is corruption, and it is stupidity, but be filled with the Holy Spirit and constantly guided by the Holy Spirit. Constantly guided means constantly be filled with the Holy Spirit all the time. Be in the Spirit, and when you are in the Spirit, you will pray in tongues all the time. And do not get drunk with wine, today as well as tomorrow and forever. Only one sister is smiling about tomorrow. Even tomorrow I am saying, on Monday, tomorrow, and every day, and every time. Because that is what the scripture says. Do not get drunk with wine, but be drunk in the Holy Spirit. Be drunk with the Holy Spirit. Ask the Lord, Lord, fill me with more of you, Lord. Remain in that, constantly be guided by the Holy Spirit, and you be filled. आमी बरोत रावंक जाय. बी फिल्ड म्हणजे कितें? उणें जावपाक दिवंक जायना. कॉन्स्टंटली आमी त्या पवित्र आत्म्यान बरोनूच रावपाक जाय. कशी रावतली? जिबेचे मागणें करीत रावपाक जाय दिसांनी रात. तितले आमी कॉन्शियस कित्याचेर आसतली? पवित्र आत्म्याचेर, वय ना, देवाचेर, वय ना. And we will not get drunk with this wine of the things of the world, with any kind of excuses. But no, that is not the word of God says. The word of God says, do not get drunk with wine, for that is wickedness, corruption, stupidity, but be filled with the Holy Spirit and constantly guided by the Holy Spirit. Speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs and offering praises by singing and making. Brother, good now. And making melody with your hearts to the Lord, always giving thanks to God the Father for all things in the name of our Lord Jesus Christ. But do not get drunk with wine. Do not get drunk with the alcohol. Do not get drunk with any, bad things of this world. But be filled with the Holy Spirit. If we say, आमी तोर म्हणटा, आमी तोर देवाची रोचना, आमी तोर म्हणटा, आमी नव्यान जोलम आमचो जालोलो जेजूस होवे, आमी तोर जेजूस होवे जियेता, पवित्र आत्मो तोर आमचेर देवून आयला, जाल्यार देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? सोरो पिवप नाका, पूण तुमी आत्म्यान भरात. Be drunk in the Holy Spirit. आत्म्यान बरोन रावात.
तुम्ही जाणा जेन्ना ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देंवून येता आनी ते सगळे विचित्र भासांनी दुसऱ्या भाशांनी उलोवंक लागता आनी ते कितें म्हणोंक लागता येस पियेले आसतले दे मस्ट बी ड्रंक पेद्रू म्हणटा उबो रावता सगल्या मदें उबो रावता तो म्हणटा तुमी जे भाशेन चिंता ते भाशेन ते पियोंक ना म्हणटा कित्याक आजून सकाळचे 9 वरां जाल्या म्हणटा द थर्ड आवर वीच इज 9 o'clock दे कन्सिडर आय थिंक सकाळ फुडें कोण तरी पियेता अशें म्हणटा वय ना सो जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान भरता आमचें कशें आसतलें आमचें जे भाशेन एक पियेलोलो मनीस कसो आसता ते भाशेन वी कॅन गेट ड्रंक बिकॉज लोक कितें म्हणटा वेन दे वर इन फिल्ड वीथ द होली स्पिरीट दे अज्यूम दॅट दे आर ड्रंक तांची एक्शनां पळोवन तांचें उलोवप पळोवन तांची करणी पळोवन कितें दिसून आयलें लोकांक दे आर ड्रंक आनी पेद्रू म्हणटा इट इज नॉट हाव यू आर अज्युमींग दे आर नॉट ड्रंक natural man thinks like that because they were filled with the Holy Spirit. That's what Apostle Paul says, do not be drunk in the wine because it is stupidity, it is corruption, but be filled with the Holy Spirit. And there is joy when you are filled with the Holy Spirit because God is not partial. We saw that also today. There is no favoritism in God's kingdom. God is equal to each and every one of us. Whatever I sow, I'm going to reap the same thing. God has nothing to do in that. That is the system of God. Whatever you sow, if you sow anger, you will get anger. If you sow hatred, you will get hatred. If you sow bitterness, you will get bitterness. If you give jealousy, you will also get those things back. If you give love, you are going to get love. If you give peace, if you give gentleness, kindness, these are the things what you are going to get back. Whatsoever we give, that is what we are going to get. Give and it shall be given. Same measure, pressed down. समजता कितें आमी दिता तेंच आमकां मेवतलें. तेंच आमकां मेवतलें. Yes, sister, you were saying something. Yeah. In the day of Pentecost, no, because they were meditating on the book of Joel, that God is saying in the last days, I will pour out my spirit on the whole mankind. And your sons will prophesy and the daughters will, dream the dreams and all of those things. They were meditating on that scripture. Hallelujah. Are you following? See now, when we are filled with the Holy Spirit, to remain constantly, we have to pray in tongues all the time because the gift of the Holy Spirit is what? Praying in tongues. There are multiple benefits we have when we pray in tongues. We constantly remain in Him when we pray in tongues because that is a gift. Praying in tongues is not the Holy Spirit. Praying in tongues is not the Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit is praying in tongues. When you have the Holy Spirit upon you, you speak in tongues. The evidence that the Holy Spirit is upon you is you pray in tongues. And that will come not by force, it effortless, it comes out. When you feel something, for example, if you put something in the water, in the container and you press and press and press and you tie the lid tight. When you open it, what will happen? What is inside, it will flow out, right? Something else will flow out, or what is inside, that only will flow out. So when you are filled with the Holy Spirit, and when you keep on filling yourself with the Holy Spirit by praying in tongues, it is the evidence that when you pray in tongues, you are filled with the Holy Spirit. And that is what we learn from the scriptures. Now, the key to unlock the spiritual treasure. Now, praying in tongues is the key to unlock the hidden treasures. Now, the word of God is a hidden mystery, right? Hidden secret is there. देवाच्या उतरान जायते गूट आहा म्हणटाली पण जेन्ना आमी विचित भास उलयत रावतली, विचित भासांनी आमी दीस आनी रात भासांनी उलयत रावतली, तेन्ना जे गूट जे लिपलोले आसा, जे गूट जे हिडन आहा, हे सगळे आमच्या आत्म्यान आमकां रिवील जाता. For that, we have to pray in tongues for all the time. Can we go Ephesians 6:18?
with all prayer and petition, prayer, with specific request, at all times, on every occasion, and in every season. Sometimes, all times. Sometimes, all times. All times, on some occasion, every occasion. Every occasion. In every season or some of the seasons. In every season, in the Spirit, with all prayer and petition at all times, pray all times in the Spirit. With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit. And with this in view, stay alert with all perseverance and petition, interceding in prayer for all God's people. But all times, you pray in the Spirit. ओथम्यान आमी मागणे कोरीत रावपाक जाय. ते जावन आसा जिबेचे मागणे ओथम्यान आमी कोरीत रावपाक जाय. Are we all believers? Are we all born again? Yes. We are in Christ Jesus. Yes. God has poured out His Holy Spirit upon us. Yes. And when the God has poured out His Holy Spirit upon us, what we do? We pray in tongues all the time. दिसांनी रात करतल्यात आतां आमी मागणी pray in tongues. गे तो कितें म्हणत, वो कितें म्हणत, तो आसत, वो आसत, ते चिंतेली. It's up to us. It's our decision. Hallelujah. Thank you, Jesus. असा कोणाक प्रश्न आनी? सगळी जिबेचे मागणे उलयतली उलोवची ना. फुडल्या संडे पोवंक जाय. तुमी उलयता उलयना. मागीर विचारतले संडे कितले जाणांनी आख्खो वीक प्रे इन टंग्स केला. जेन्ना आमी स्कॉलान शिकता आनी आमकां टिचर शिकयता पळय ना, भुरगीं घरा वचून बूक शिकोना परतून शिकतात. कित्याक शिकता? मागीर आमकां एग्जाम आसता. आमच्या जिवितान जायत्यो परीक्षा येतल्यो. सोयतान जायती नाटकां घेवन येतलो आमकां. जायते टेस्टींग आसतले, परीक्षा आसतले. पूण हातूंतल्यान आमकां भायर सरपाक आमकां एकूच वाट आहा आनी गोठायेन भरपाक कितें ती वाट? जिबेचें मागणें जेन्ना आमी, जिबेची भास जेन्ना आमी उलयता, ओथम्यान आमी बापा सांगता एकवटान आसता. सोजमता? हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सो आमी सगळीं उलयतलीं जिबेचें मागणें, जिबेची भास आमी सगळीं उलयतलीं. येस नो? हालेलुया. कित्याक तुमचो बर्थ रायट, जल्माचो अधिकार तुमचो एक एकल्याचो, मजोत न्हू. इट इज अ बर्थ रायट ऑफ एवरी बिलिवर्स. That Jesus said, right, those who believe, they will pray, they will speak in new tongues. Hallelujah. Thank you, Jesus. आता तुम्ही मोजे उतर स्वत मानी नाका, जेजूचे मानात आणि कोरात. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Let's all close our eyes. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Father God, we thank you. We praise you for this wonderful teaching, Lord. Thank you, Lord, for opening the eyes of our understanding. Thank you, Lord, for convicting in our heart. Thank you, Jesus, for all your goodness, for all your kindness, Lord. Lord, we thank you and we praise you for keeping us safe in your word, for keeping us comforted in your word, O Lord. जेजू तुका आर्गान वखाण दिता, तुज्या उतराची सोकोत घोटाय तुवें आमकां दिलाय म्हूण तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. ही एक तुवें आमकां एक सोंपी आमकां एक वाट तुवें तयार केल्या. आनी तें जावन आसा हें जिबेची भास, हे प्रेयिंग इन टंग्स जे देणें तुवें आमकां फावो केलाय, ह्या देण्या पासून तुका आमी दिनवासता. ह्या देण्याक आमकां तुवें इतलें सोंपें केलां की आमकां उतरां पासून चिंतपाची गरज ना. जेजू, जें कितें आमकां डिफिकल्ट आहा ती वाट तुवें आमकां दिवंकूच ना, पूण आमकां तुवें सगलें जाता तितलें सोंपें केलां. आनी हे भाशेचो तुवें आमकां एक फायदो दिलाय म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. तुजी कृपा तुवें आमचेर रोखयल्या. सदां काल जिबेच्या मागण्यान, जिबेच्या भाशेन उलोवन आमी बापाक आनी तुका सदांच एकवटान पवित्र आत्म्या उदेशी रावोंक हो रस्तो तुवें आयज आमकां दिला. ही वाट तुवें, हें देणें तुवें आमकां दिला म्हूण तुका आमी दिनवासता. जी हांगासर तुज्या नांवान जी बाब भयणां एकठावलेलीं आसा, ही सकाळची आनी आतांची शिकवण जी आमी शिकल्या, तुवें तांचे काळजाचे दोळे उक्ते केल्याय, तुवें तांकां सोजमणी दिल्या हे भाशेची, ह्या देण्याची तुवें तांकां बरे भाशेन एक सोजमणी दिल्या. आनी तूं तांकां हे भाशेन उलोवपाक सदां काल तूं तांकां उगडासाक हाडटलोय पवित्र आत्म्या उदेशी. तुवें जो पवित्र आत्मा तांकां दिला त्या पवित्र आत्मा उदेशी ही सगळी ती भास उलयतली भावार्थान सदां काल. कसल्याय परिस्थितीन, इन एवरी सिट्युएशन, इन एवरी सर्कमस्टेंसीस आमी आत्म्यान तुज्या सांगाता
आसा सदांच आमी एकवटान रावंक हे जिबेच्या भाशे उदेशी म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वखाणी दिता तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण जेजू तुका आमी दिनवासता तुजे सगळे बरेपणा पासत अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका बापा अर्गां तुका पवित्र आत्म्या हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया हालेलुया थँक्यू जीजस ओके फुडल्या म्हयन्या